आता ह्या 3 वर्षात खूप फायदा झाला. म्हणजे जे रेम्युनरेशन त्यांना पोचायचं आहे ते वाढून सरकारने शेतकरी आधार निधी मिनिमम सपोर्ट प्राईस जे 120 होतं एक 3 इयर्स बॅक, आज ते 170 मिळतं त्यांना मिनिमम सपोर्ट प्राईस. दिस इज कंटिन्युअस. आम्ही ते फॉलोअप करतात की विथ द गव्हर्मेंट. आणि एक अवेअरनेस झाला विथ द कॅज्यू फेस्टिवल की शेतकरी आमचे काजू फार्म कॅज्यू प्रोडक्शन कितले कमी जाल्ले आसा, कॅज्यू फार्मरांक कितले नुकसान जाता. जो मिनिमम सपोर्ट प्राईस आशिल्लो तो गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न आसतलो. कित्याक एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रत्येक फावटी हांव कितें प्रपोजल घेवन गेल्लो तांणी म्हजी मागणी कबूल केल्ली आसा आनी ही सरकारान मान्य केल्ली आसा. त्या कारणा खातीर तांकां हे मिनिमम सपोर्ट प्रायस हो मेळटा. अवेरनेस वाडटा थंय. आतां प्रोडक्शन तर वाडलें, रेट तर बरी वाडली. अंदू खूब आतां नीड आमी एप्रील आसा, अजून रेट कमी जावना काजूची. म्हणटकच रेट कमी जावना म्हणटकच शेतकऱ्याक कितली बरी प्रोसेसर आसा ते हाय रेटीन घेतात शेतकऱ्या कडल्यान. सो डायरेक्ट बेनिफीट शेतकऱ्याक वता. सो मागीर आतां काजू मार्केटांनी बी फाल्यां प्रोसेसर आसा ती आपली रेट वाडयतली. म्हणटकच ही रेटी एक वाडटली आमचे कॅज्यू नटाची. म्हजें एकच हें की जे आमचें मिश्रण जाता न्ही गोवा कॅज्यू म्हणून ब्रँड लोक विकतात, सो तें जावपाक जायना. म्हणजे गोंय राज्याचे जे कॅज्यू एक्च्युअल कॅज्यू आसा तांकां ती दर्जा तांची उरपाक जाय. हांवें लेटर बरयल्लें FDA. ताजे नंतर फूल नॉर्थ गोवा बेल्ट FDAचे रेड्स चालू आसा लास्ट 2 वर्सां. आनी तांणी कितलींशीं दुकानां बंद केल्लीं आसा, कितलेशे शॉप्स बंद करून तांचो माल पकडिल्लो आसा. आनी स्पुरियस पळय हेजे मिक्स करताले न्ही काजू आनी गोवा कॅज्यू म्हणून विकताले ते खुबशे बंद जाल्ले आसा. आनी आतां नटाक आतां GI फेणी इज GI टायप. सो दुसरे फेणी म्हणून ते विकपाक शकना. सो ताजो फायदो डायरेक्ट फेणी